नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान आज दनपरां मॉरिशसांतल्या आगालेगा जुव्याचेर नवी धावपट्टी आनी सेंट जेम्स जेट्टीचेर लोकार्पण केलें. ह्या वेळार आगालेगा जुव्याचेर 6 वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे लेगीत दोनूय फुडाऱ्यांनी लोकार्पण केलें. मॉरिशस देशाचो मुखेल भाग आशिल्ल्या आगालेगा जुव्याचेर बरी सुविधा मेळची ह्या हेतान दोनूय देशांच्या माध्यमांतल्यान हे प्रकल्प पुराय जाल्यात. ह्या प्रकल्पाक लागून सागरी सुरक्षा चड घटमूट जावन सामाजीक आनी आर्थीक उदरगतीक नेट मेळटलो असो हावेस ह्या वेळार दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. And employment opportunities which, along with the 6 other projects we have inaugurated today, will go a long way towards improving the quality of life towards those of our Agalean brothers and sisters. This is only the beginning of a bright future for both the North and the South Islands. Ladies and gentlemen, I would like to heartily thank AFCON's rights, their employees, and all other officials from the High Commission of India and my office and the Outer Islands Development Corporation who worked tirelessly to deliver these 2 major projects in, I must say, very challenging circumstances. भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है. इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं. आज अगालेगा में एयर स्ट्रिप और जेट्टी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा. देशाच्या खाची कोनशांनी उदरगत करपाचो संकल्प आपणे केला आनी ते खातीर आपल्या जिविताचो दर एक खीण लोकांच्या सेवे खातीर समर्पित आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. महाराष्ट्रांतल्या यवतमाळ हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री उलयताले. तांचे हस्तुकीं 4,900 कोटी रुपया परस चड गुंतवणुकीच्या रेल्वे, रस्ते आनी उदका पुरवण विशयक प्रकल्पांचेर बुनयादी फातर बसोवपाचें आनी उक्तावणाची कार्यावळ जाली. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत आपल्या 10 वर्साच्या काळांत घडिल्ल्या परिवर्तनाचो नियाळ घेवन विरोधकांचेर खर टिका केली. शेतकार, नारी शक्ती, युवा आनी गरीब ह्या 4 घटकांची उदरगत म्हत्वाची आसून ताका सरकार सर्वोच्च प्राधान्य दिता अशें तांणी म्हळां. 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति. ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा. साथियों, आज यहां यवतमाळ में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ. आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यार ईडीच्या पंगडाचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी शाहजहान शेख हांकां न्यायालयान 10 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. अस्तंत बंगालांतल्या संदेशखाली हांगा बायलांची आगळीक केल्ल्या प्रकरणात आनी जमीन हडपल्ल्याचो दुबाव शाहजहान शेख हांचेर आसा.
ह्या संदर्भात चौकशी करपा खातीर गेल्ल्या ईडीच्या पंगडाचेर तांणी हल्लो केल्लो. तांकां संदेशखालीतल्या बामनपुकूर हांगा पुलिसांनी अटक केल्ली. आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान बिट्स पिलांनी तशेंच MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश हांच्या बरोबर केल्ल्या समजिकायेची कबलाती विशीं म्हायती दिली. बिट्स पिलांनी सयत केल्ल्या सहयोगी संशोधन कबलाती अंतर्गत तांत्रीक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर कोडिंग तशेंच रोबोटिक्साचें ज्ञान मेळोवपा खातीर बिट्स पिलांनीचे विद्यार्थी आपल्या इंटर्नशीप काळात शिक्षकाचें काम करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच MSME टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर हांच्या बरोबर केल्ल्या कबलाती अंतर्गतूय अशेच तरेच्या शिक्षण आनी ज्ञानाचें देवाण घेवाण जातलें. नव्या काळा सयत चलपा खातीर अशा तरेच्या तांत्रीक ज्ञानाची गरज विद्यार्थ्यांक मेळप भोव गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. There will be the two memorandum of understanding MOU signed by the project management unit to set up under the Director of Technical Education. First is Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, the project management unit project Director of Technical Education institution in collaborative research agreement between these two entities. And second is the Technology Development Center, Merit, Uttar Pradesh, for the project management unit under the Director of Technical Education. It is the commercialization of the PMU in a house developed tools and technology for the skill education via tripartite agreement with the other state organizations. हे दोनूय एग्रीमेंट आमच्या PM केअर आणि खास करून कोडिंग आणि रोबोटिक ह्या स्किमी खातीर खूब युजफूल ठरतले. मॅडमीन आतांच सांगला त्या प्रमाणे बिट्स पिलानीचे स्टुडंट्स इन फ्युचर आमच्या केअर स्किमीच्या अंतर्गत स्टुडंट्सांक शिकोवपा खातीर सुद्दां हे स्टुडंट्स आपले इंटर्नशीप टायम आपलो इंटर्नशीप पिरियड्स हांगासर स्पेंड करतले, ज्या निमित्तान न्यू टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन्स हे सगळे आमच्या भुरग्यांच्या पर्यंत पावतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार GSTन गोंय सरकारान वेवसायिकांक दिल्ल्या सवलती विशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंयचे सुमार 16,412 वेवसायिकाचे थकीत GST परताव्याच्या रकमेवेले व्याज आनी दंड मेळून सरकारान सुमार 48 कोटी माफ केल्यात. हे विशींचे सवलतीचे प्रमाणपत्र वेवसायिकांनी 7 मार्च 2024 पयलीं घेवचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. तशेंच अशे तरेची सवलत दिवपी भारतान गोंय हें एकमेव राज्य आसा अशी खोस तांणी उक्तायली. लॉंग पेंडींग इश्यू तो कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डिलर्स तांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर. आणि ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची. सहकार मळार मोलादीक काम करपी मानेस्तांक पुरस्कार वितरणाचो सुवाळो पणजेंतल्या सहकार संकुल सभाघरांत आयोजीत केल्लो. प्रेमानंद चावडीकर हांकां सहकार रत्न, सत्तू उर्फ सतीश वेळीप हांकां सहकार भूषण जाल्यार जयवंत तुकाराम आडपयकार हांकां सहकार श्री पुरस्कार भेटोवन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सन्मानीत केले. ह्या कार्यावळीत उत्कृष्ट सहकारी संस्था हो पुरस्कार वाळपयच्या द सत्तरी मल्टीपर्पज सोसायटी, पयल्या उत्तेजनार्थ बक्षीस कुर्डी सेवा सोसायटी सांगे जाल्यार दुसरे उत्तेजनार्थ बक्षीस वास्कोच्या गोवा पोर्ट आनी डॉक एम्प्लॉईज सोसायटीक मेळ्ळे. ह्या कार्यावळीत सहकारी बँक आनी सहकार मळार मोलादीक काम केल्ल्या मानेस्तांक मंत्री शिरोडकर हांचे हस्तुकी शाल, श्रीफळ, चषक आनी रोख रक्कम दिवन भोवमानीत केलें. ह्या कार्यावळीक सहकार्य निबंधक अरविंद बुगडे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, अरुण भट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सहकार मळाचेर व्हड बदल करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
एशियाई वयोगट अजिंक्यपद सर्तींत भारताच्या जलतरणपटूंनी मोलादीक कामगिरी केल्या. भारताच्या श्रीहरी एन, लिखित SP, रोहित B आणि शैलजा A ह्या खेळगड्यांच्या पंगडान 4x100 मीटर मेडले ह्या प्रकारांत भांगरा पदकाची कमाई केल्या. श्रीहरी नटराजनान दादल्यांच्या 100 मीटर बॅक स्ट्रोक प्रकारांत भांगरा पदक मेळयलें. ऋषभ दासान ह्याच खेळा प्रकारांत रुपया पदकाची कमाई केल्या. 17 वर्सां पिराये सकयल्या गटान बायलांच्या पंगडान पलक जोशी आणि माना पटेल हांणी 100 मीटर बॅक स्ट्रोक प्रकारांत रुपया पदक मेळयलां. ह्या सर्तींत भारतान तिसऱ्या दिसा 2 भांगरा पदकां सयत 8 पदकांची कमाई केल्या. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.